काणकोणच्या व्हडल्या तळ्याची दशा जाल्या। काय वर्सां फाटी हे तळे साळकांनी भरताले, आज नाच जाला। काणकोणा हायवे कुशीच्या ह्या व्हडल्या तळ्याची सामकीच दशा जाल्या। सरकारान हे तळे आदी आशिल्ले तशे करचे, तळ्याचे ब्युटिफिकेशन करचे म्हणून काणकोणकार मागतात। WRD एकेवटेन बायो, झरी, तळी राखपाची भाषा करता, मात काणकोणचे व्हडल्या तळ्याची दशा पळयल्यार सरकाराचे धोरण उरले एकीकडेन। काणकोणचे व्हडले तळे हाचो जितो नमुनो। एका तेंपार हे तळे साळकांनी भरताले, आज ताची ही दशा। थंय तळे आशिल्ले म्हणपाची सुद्धा परिस्थिती उरिल्ली ना। एका तेंपार ह्या तळ्यात लोक पेंवंक येताले। तळ्याची दशा जाल्या ती जाल्या, तळ्या कुशीकूच रवींद्र भवनाचे काम चल्लां। चौथीसान बरी कमळ फुलताली, पण आता पळय हांगा कांयच ना। हे तळ जाल्यार हे रवींद्र भवन म्हणटा बांदतात, ताची सगळी माती घालून पुरून उडयल्ली आहा। आनी नॅचरल जें कितें आसा तें काणकोणचें एक बरें तळें आशिल्लें बाजाराक लागून म्हणटकीर तें बंद केलें। आतां सरकार म्हणटा नॅचरल बरोबर कितें अशें करा, तळी बा हें बरा म्हण, पूण आशिल्लें तें पुरो उडयतात। आनी आतां कोणी बाबा बंगलो बांदलो, घर बांदलो, आपल्या आर्टिफिशियल कोणी तळें घराणें बांदतात आर्टिफिशियल, आनी नॅचरल पुरयला। हांगा मेंटेनन्स काय ना। हांव बी कावन्सिलर आसले तेन्ना हाजेर कोणाक आमी स्टे करपा दिनाले, बरें दिसतालें निवळ करता येवन हांगा मुसपाटी या म्हणून, पूण आतां तें काय ना। कोण तरी देखरेख पळोवपी कोण ना। आनी खरें तळें येदो व्हडलें हें कोण बांदूंक शकना। व्हडली हें तळें आनी जो केर जो आसा त्या केरांक सुमार 21 तळे आसले, आनी त्या तळ्यां कडेन माड आसले, आनी आमी भुरगेपणाक आमी ते बावगल्ल्या माडा वयल्यान आमी तेजेर खेळटाले, उतल्यान उडी मारून आमी त्या तळ्यांनी न्हांवताले। पूण आयज जी आमची एक हें व्हडली तळें जें आसा तें आतां माती भितर पडून ते सगळे बुजून गेल्ले आसा, म्हाका पुरवल्ले आसा। ही आतां नव्यान जे नवो प्रोजेक्ट येता, रवींद्र भवना सारको प्रोजेक्ट येता, तेन्ना कितें जालें, सायडीच्यान जे माती काडूंक घातली पळय ती मागीर सगळ्या लोकांनी ऑब्जेक्शन घेतकीर ती माती काडली, पूण थोडी माती जी भितर पडली पळय ती माती तशीच उरला, आनी ते आतां चडान चड पुरवल्ले आसा, तो उरचो ना। त्या खातीर आमकां एक चावडे वयले नागरीक, काणकोण नागरीक ह्या नात्यान म्हाका दिसता की रवींद्र भवन जे बांदता आसा तें बरी गजाल आसाच, पूण जे आमचे उदकाचे स्त्रोत आसा, उदक साठोवन दवरपाचे जागे आसा, ते आमचे तेजे संरक्षण जावचें। तळ्याचे ब्युटिफिकेशन जावंक जाय म्हूण काणकोणकार मागतात। ल्हानपणा सावन पळयता हे तळे, बरें दिसतालें, साळकां लागताली, सोबीत दिसतालें बरें। आतां पयला ते पुरेन उडयले आसा। गव्हर्मेंटाक कितें तरी हेजेर आतां एक्शन घेवची, निवळ करचें अशें म्हाका दिसता। हांगा ब्युटिफिकेशन केल्यार बरें जावपाक शकता। बरें दिसलें, बरें दिसलें पळोवपाक, कित्याक हायवे सायडीनूच आहा तें सारकें झाड बी मारून बरें करचें। थिंगा जात जाल्यार जाणटे मनशाक लोकांक बसपाक ब्युटिफिकेशन तशें करपाचें, त्यो लायटी बी घालून। आनी दुसरें म्हळ्यार हायवे ते कोण आहा ते ब्युटिफिकेशन केल्यार थिंगा 1000 तरेची जनावरां येताली रानांतल्यान, ती शेवणी पक्षी येते म्हणटा ती, तेतूंत एक तरेची एक जात आसली ती बुडबुडे म्हणून, ती एक सारकी कोंबडे भशेन जात आसली, थिंग ती नाम निशान गेल्ली आहा। आनी गव्हर्मेंट फॉरेस्ट कांयच एक्शन घेयना तेमी। आनी ह्या एरिया भितर ते 10-15 तळे आसले, ती तळे सामकी नांव निशान जावन गेल्ली आहा। प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार। घेऊया एक ब्रेक।